Ore re 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 shia ra 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 ra. Ore re 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 shia antara bara 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 shia ra bara 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 bara. Ore re 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 shia ra 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 ra. Tere bere 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 share bara 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 share bara 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 share tere bere 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 Oshara baba 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 nama mama dede dede la 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 la. Ura baba baba oshara la 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 shira mama 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 mama. Ura baba 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 baba. Shikara mama 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 dede la 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 la. Ura baba baba oshara la 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 shira baba 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 dede la 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 la. Shira mama 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 dede la 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 la. Shira baba 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 baba. Shira mama mama dede la 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 la. Ora baba baba shara la 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 shara baba 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 dede. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Praise God. Jesus. Praise God. आम्ही आमचे डोळे आम्ही दाबिया आणि आम्ही देवाच्या हजारपणांत आम्ही रावया. बगाळा बापा अर्गान तुका दिता बापा ह्या वर्त्या वेळापासून बापा बापा तुवें आमकां तुज्या संगातपणांत आयचो दीस तुवें आमकां करसूंक तुवें फावो केलाय आनी हाचे वरवीं तुजें उतर आयकूंक तशेंच हेरांक दिवंक तुवें आमकां फावो केलाय. हाचे वरवीं आमी तुजें संगातपण अनुभव करूंक आमकां तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे वर्ती मजत आमकां मेळ्ळोन आसा बापा. कशें आमचें जिवीत बदलून आसा तशेंच हेरांचें जिवीतय बदलूंक तुवें आमकां तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे तूं आमकां संगातपण दिवन तांचें जिवीतय उजवाडाचें जिवीत जावंक तुवें आमकां तुजी वर्ती मजत आमचे थंय कृपा तुजी आमचे थंय वतल्या बापा. कित्याक तुज्या पुतान केल्ल्या त्या कुर्सार केल्ल्या कार्या वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी ते केदळ हांव विश्वासपणांत हांव खाण घेतां त्या दाळा म्हजे थंय तो पवित्र आत्मो तो म्हजे थंय तो ताचें तुजें प्रकटीतपण दाखयता. वय बापा हाचे वरवीं आमी तुजें संगातपण अनुभव करूंक जाता. बापा तुवें आमकां तुजे थंय विश्वास दवरूंक आमकां तुवें तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे आमकां घटाय दिवच्या खातीर दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच खंयच्याय समस्या वेळार आमी कितेंय आमी हालोवन धरलोन आसाव जाल्यारय पूण तुजे थंय आमी दिश्ट घालतना तुजे उतरा वयर आमचें ध्यान मन व्हरतना आमकां एक नवो भरवोसो आनी त्या भरवशांत आमकां भावार्थ उपजून आनी त्या भरवशाचें आमी कितें आमी आशेतांव हाचे प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक आमकां मेळोन आसा बापा. बापा तुवें आमकां आज ह्या वेळार सांगात हाडलाय जाल्यार हें तुजें येवजण जावन आसा बापा. आनी बापा हांव तुका समर्पितां संपूर्ण रितीन म्हजे तोंड तूं उलय बाबा. पवित्रात्म्या हांव तुका समर्पितां आनी तूं म्हजे तोंड उलय. म्हजें जीब म्हजें कितें म्हजें मन कितें
हांवें उलोवंक जाय तें देवाचें उतर आनी ताचे वयर कितें उलोवंक जाय तें तूं उलय पवित्रज्ञ. आनी हाचे वरवीं म्हाका आनी हेरांक आयकतल्या हर एकल्यांक तें कुरपा वाडचें तसलें भावार्थ आमचो एक तुज्या भावार्था सारकोच आमचो भावार्थ जावंक तो आमकां पवित्रज्ञाद्वारे ते आमकां आमच्या जिवितांत आमकां एक आयतें करूंक तुजो पवित्रत्म वावरून आसा बाबा. बाबा ह्या खातीर तुका अर्गां दिता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Praise थँक यू God. जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise God. आमी देवाचें उतर काडया. आयझाया 59:21. आमी आमच्या साद्या जिणेंत आमी कशें आमी जिवन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. कशें आमी जिवन आसता. संसाराचें उतार पुरो आयकोन संवसाराचें उतार आयकोन ते आमी स्विकार करून ताचे वयर चिंता पाठोवन ताचे वयर आमची बोगणां बदलून ताचे वयर आमचें कार्य करून ताचे वयर आमचे दीस आमी करता. वैगी होय. पूण आमकां आमी बाबार्थान आसाव आमी मस्तू तेंपात हांव आतां मस्तू वर्सांत हांव एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार हांव आतां 3-4 वर्सां जालीं. इतल्या वर्सांनी आमी इवन आमी देवाचे उतारी दिता आनी आमी आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या सांगातपणांत वेळ करशीत. पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां मुखार दिसच्या सिच्युएशनांत आमचें मन बदलता. होय. खंडीत बदलता न्हय. होय. होय. होय खंडीत. पूण आमकां त्या वेळार आमी सिच्युएशनाक प्रमाणे आमचें चिंताप आमी करिनाशे. आमी थंय जावन आमी कितें आमी प्रॅक्टीस केल्लें आसा हाचे वयर हांवें मन बदलिल्यार हांव त्या सिच्युएशनांत भायर येवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार मनीस कोणी परफेक्ट ना. हर एक मनीस चिंता जावं पुरो सबार जावन चिंतू पुरो प्रीच करतले पुरो सकाळी परफेक्ट वा आनी कोण पुरो सकाळी देवाच्या उतरांत देवाचे उतर उलोवचे मनीस ते परफेक्ट म्हणून तशें साधना कोणी जावंक साधना. तो जाल्लो एकच एक जेजू क्रिस्त मात्र आनी तो ताणें हर एका संगती वयर ताणें संवसाराच्या जैत वेल्ल्यान आज आमकां ताच्या संगतपणांत आमी जैत व्हरूंक शकता म्हणून आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता. कित्याक ताणें आमकां ताचोच आत्मो पवित्र आत्मो आमचे सवें दिला. ह्या वरवीं जेजू आमचे सवें फिजिकली ना आमी पळयना जाल्यार तो 2 रितीर आमचे थंय तो वावुरता. एक ताच्या उतरांद्वारे आनी एक आत्म्याद्वारे. सो त्या खातीर हांगा आमी आयझाया 59:21 वाचया सिस्टर. सरेस्पर अशें म्हणटा,
हांवें तांचेकडे केल्लो सल्लो हो तुजेर आसा तो म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यान तीं उतरां जावं तुज्या तोंडांतलीं जावं तुज्या भुरग्यांच्या तोंडांतलीं जावं तुज्या नातरांच्या तोंडांतलीं पयस सरची नात आतां आनी सदां सर्वतां. प्रेज गॉड. Praise God. पळय एका देवा वयर जेजू वयर विश्वास केल्यार आमी हे भोगूंक शकता म्हणून आमकां सांगता. आता पहिले देवान उलोवचें आसलें मनशांकडे तसो पवित्र आत्मो धाडटलो आनी त्या वेळाक उलयतलो आनी तो पाटी वेतलो. आता आमकां ताणें जेजू क्रिस्त मार्फत कंप्लीट प्रोटेक्शन दिला. आमच्या बोंतोनी ताणें आमच्या ताच्या बडव्यांक दवरला पूण आमच्या भितर ताणें आमच्या थंय पवित्र आत्मो दवरल्यान म्हजे थंय हर एका वेळार हांव कितें म्हज्या विरोध वा देवाच्या संगतीच्या विरोध म्हाका करूंक खंयचेय सकत ती वावुरता त्या वेळा म्हजे भितरलो पवित्र आत्मो म्हाका उगडास हाडटा तूं देवाचो भुरगो, तूं जेजूचो संगाती, तूं जेजूचो भाव, तूं नितीवंतपणाचो मनीस, तुजे थंय भावार्थ वावुरता. हे आमकां ते उडासाक हाडटा. हाचे वरवीं हांव एक जैतेवंत जावंक शकता. कित्याक म्हज्या एबिलिटीन न्हय बगार म्हजे सगळे पवित्र आत्मो तो वावुरता जाल्यार मात्र तो म्हजे थंय मात्र न्हय. पळया हांगा आमी एक आमच्या थंय आमी बदलावन ही आमी आपणायल्यार आमच्या भुरग्यां बाळांतय ते मुखार ते वेता म्हणटा. हांगा सरस्पर अशें म्हणटा हांव तांचे कडेन केल्लो सल्लो हो तुजेर आसा तो म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यान ती उतरां. आतां आमच्या सगळे आमकां देवाचे उतार आसा. देवाची उतरां आमकां आमच्या माध्यमांद्वारे वळटात. देवाचे उतार आमी आयकूंक रिट्रीटाक वेता. देवाचे उतार आयकूंक आमी मिसाक वेता. सकळी त्या इराद्यान वेतात की पैकी कायदो पाळूंक वेतात. कायदो पाळूंक गेल्यार आमी देवाचे उतार आयकूंक गेल्ले मनीस जायना. प्रेज गॉड. हे एक आमी करेक्शन करूंक आसा. आयकताना असो कायदो म्हणून आमी केला जाल्यार तो म्हजी एबिलिटी जाली. त्या खातीर हांव देवाचे नितीवंतपण, देवाचे संगातपण, जेजूचे संगातपण, जेजूचो एकवट हांवें अनुभव करूंक जायना. त्या वेळार आमचे थंय बिलकुल पवित्र आत्मो काम करता म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक म्हजी एबिलिटी हांव केदाळा मुखार दाखयता. देव काम करचें रावयता. देव केदाळा काम करता म्हळ्यार हांवें देवा वयर म्हजो संपूर्ण हेचे विश्वास आनी समर्पण हांव केदाळा समर्पीत जाता तेदाळा मात्र म्हजे थंय देव काम करता. हांवें देवाचे उतार आयकून त्या प्रमाणे ताचें ध्यान करन आनी ताचे वयरच म्हजें चिंतप हांवें करन त्या प्रमाणे हांव कार्य करता जाल्यार मात्र हांव समर्पण जालां म्हणले परी जाता. ना जाल्यार हांव देवाचे उतार आयकता आनी म्हाका कितेंच तें म्हजे थंय बदलावन हाडूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमचे काळजांत त्या देवाचे उतार रोमान आसतना मनांत खाण घेनाकात. केदाळ देवाचे उतार आमच्या मनाक
एक बरें म्हणून दिसूंक पुरो वा प्लेजर म्हळ्यार मनाक हांव तूं केल्यार अशें जाता अशें तशें तें न्ही. देवाचें उतर हांवें म्हज्या काळजांत कितलें रमयलां. देवाचो मोग एक सांगता, देवाचें उतर हांवें म्हज्या काळजांत रमोवचें म्हळ्यार देवाचो मोग हांवें तो अनुभव करचो. त्या वेळा म्हजे थंय तो पवित्र आत्मो काम करता. त्या खातीर जेजून सांगलें, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो. आतां मजतदार हर एकल्यांक आमकां देवाचे जेजूक स्वीकार केल्ल्यांक आमकां पवित्र आत्मो आमकां आसा आनी आमचे भितर तो आसा. कोण जेजूक स्वीकार केला हर एकल्याक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. सो त्या खातीर पवित्र आत्मो हर एकल्यान थंय आसचो. एकल्या थंय स्ट्रॉंग एकल्या थंय वीक म्हणून ना. हर एकल्या थंय पवित्र आत्मो तो बळादीक जावन आसा. पूण हांवें ताका काम करूंक सोडिचें जाल्यार हांवें ताका संपूर्ण रितीन हांवें विधेय जावंक आसा ताच्या उतरा प्रमाणे. हांव केदार देवाचें उतर थोडे फावटी आमी देवाचें उतर कान घेता आनी आमच्या गरजे पुरते. आतां एक थोड्यांनी मस्त जाणांक आमी थोडे फावटी मिनिस्ट्री सांगतना थोड्यांक आज आत्तां हांव तेंत एक मिनिस्ट्री फोनार करना ते दळा हांव पयलें जावन मस्त देवाच्या उतरांत आसली हांवें तशेंच आनी हांव मस्त देवाचें उतर आयकताली. तरी कित्याक तुजे थंय बदलाव कुटुंबा थंय कित्याक बरें पडना म्हूण विचारलें. तरी तें काल्याक म्हणून गोतून हांव मस्त सांगता ताका आयकना तो तशें. मागीर ताका हांवें ताका मार्क 11:23-24 1 Peter 2:24 हें पुरो सांगतना ताका कळ्ळें वय आमचें मागणें. ती म्हणाली हांव सांजेर केदाळा इतिहास म्हणटा, सकाळीं म्हणटा, आमी इगर्जेक वेता, आमी थंय वेता, आमी हांगा वेता आनी गो म्हणटा थोडे फावटी तूं मागल्यार पुरो तूं देवाच्या हातूंत आसाय न्ही तूं हें मागल्यार पुरो जाता समा जाता म्हणून ताका हांवें समजयलें. तुवें देवा मुखार तूं तुंच आनी तुजो घोव तोच. तूं ताचे लायक तुवें दिवंक जायना वा ताच्या सवालांक ताका विचारच्या सवालांक तुवें जापी दिवंक जायना. त्या खातीर देवाचो मोग हर एकल्या मनशाक ताणें अनुभव करची गरज आसा आनी ते रिलेशनशीप हर एकल्यांनी ते अनुभव करचे. हें देवाची मांडावळ. पूण मनीस चिंता तशें देव चिंतिना. मनशान आपल्यात बुदवंतकायेन आपलींच नियमां करची आनी हें पाळल्या कुडल्या देवाक मनवल्लें बरी जालें म्हणून मनशान चिंतचें. थोडे फावटी थोडे मनीस परफेक्ट असतात. परफेक्ट म्हळ्यार परफेक्ट म्हणना इतल्या वेळार जायजेत मागणें मागीर जायना. थोड्यांचो टायम आसता 8 तावन 8:30 म्हळ्यार ते तो वेळ मागण्या सोदता मागीर तांतूं कोणी कांय करूंक जायना. तूं तितलो परफेक्ट आसलो तूं मोगान करताय की वय तुजी ड्युटी म्हूण करताय. चालें म्हणटात. सिस्टर बेंडी आसात गी असं ते ड्युटी म्हणून करतात. ड्युटी म्हणून करतात आनी वॉच म्हणूनच करतात. 8:30 मुद्दत येता वय गी. म्हळ्यार हांवें हे आमी पयले अनुभव केला. आमी देवाच्या उतरांत येवच्या पयले आनी आमी ल्हान आसतना आमच्या जॉयंट फॅमिलींत आमी हे अनुभव केला. तेंत हांवें सांगचें आमचे एक्सपिरियन्स तुमकां सांगचें.
कित्याक म्हळ्यार हांव दुसऱ्यांचे म्हाका गोत्तो ना कशें म्हणून. आमी पयले शांत आसल्या आनी आमकां आमचे कुटुंब मस्त व्हडलें आहलें आनी ते बॉम्बेचे आनी पुराय आयिल्ले दळा आयतारा दीस मीस केल्यार त्या दीस मागीर मागरें ना आमचें, तेर्स ना, अशें पुरो आसलें. पळया आमी कशें आमी बदलात म्हणून. वय की तुमी अनुभव केला न्ही अशें? उलया. वय ब्रदर, वय आमी आम्ही ड्युटी म्हणल्यार बरी आमरी तेर्स म्हूण सारलो जेमन जेमन आमी मस्तपटी जमतालो, म्हाका कुटी पडताल्यो आनी आमकां दिंबी घालून खण पेटोवंक घाल्लें. अशें पुरो आमच्या ल्हानपणार म्हळ्यार एक सिस्टमार चलतालें तें पुरो. आनी त्या सिस्टमांत आमकां देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां गोत्तो ना. देव आमकां जेजून कितें केलां म्हणून आमकां गोत्तो ना. आनी हाचे वरवीं हांवें जेजूचो मोग अनुभव करूं ना. आनी जेजूचो मोग अनुभव करिनातले वरवीं पवित्रत्व म्हजे थंय काम करूं ना. त्या खातीर हांव एक सिस्टमांत जिवन आशिल्ले वरवीं म्हजे थंय देवाचे उतर जावं दी वा देवाच्या उतराची समजणी जावं दी ती हांवें खाण येवंक वचोना. म्हळ्यार पयलें कशें चलतालें तशेंच चलतालें. थँक्स गॉड म्हाका थोड्या वर्सां आदीं म्हाका देवा घरकान्न दिता, जेजू घरकान्न दिता. म्हाका ताणें ताचें सत म्हाका कळीत केलें आनी सत कळीत करून आमचे कुटुंबांत आमकां बचाव जावचे बरी केलें. हे आमकां हर एकल्याच्या कुटुंबांनी जाल्लें जाल्यार मस्त बरेंपण देवाची महिमा कुटुंबांनी वळती आसली. कित्याक आतां तो 100 जाणांचे कुटुंबांत गोव उतरान ना, बायल उतरान आसा, बायल उतरान आसा, गोव उतरान ना, अशेंच वायस वर्सा. आनी गोव बायलांत उतरांत समा ना जाल्यार मागीर भुरग्यांचे मुखारी तशेंच वेचें. पूण आमी एक कोण देवाच्या उतरांत आसा, आमी उरिल्लीं देवाच्या संगतपणांत आयल्यांत आनी तांकां एक परफेक्ट लेबराक एक देवाचो मनीस तांकां मेळ्ळो न्हू, देवाचें उतर तांकां मेळ्ळां म्हणलें आमी विश्वासान आमी उसारता. आनी ती देवाच्या राजांत भितर सरल्यांत म्हणून आमी भावार्थान आमी पातयेता. हे मात्र कार्य करिये सोडून कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाच्या मनशांनी वचून सुवार्ता प्रगट करूंक बारीक कश्ट. कित्याक मलगडे मनीस तितले इजिली खाण येवंक शकनात. खाले तो आमचोच न्हय, तो खाले ताका परतो असो आहलो तशें आहलें ते उलोवन येतात. कित्याक जेजू की थंयल्यांत आयिल्लें, जेजू की सांगिल्लें आसा तो सुताराचो पूत न्हय, तो जुजेचो पूत न्हय, अले उतर. पूण ते तांकां तांचे थंय आसले तो संवसारी आत्मो तो तांकां देवाच्या राजा विशयी हाडूंक आडकळी हाडटा. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा अविश्वासांच्यो मोती कुड्ड्यो केल्यात म्हणून. विश्वासींच्यो मोती कुड्ड्यो करूंक जायना. अविश्वासांच्यो मोती कुड्ड्यो चड आनी चड ते बॉन्डेज ताचे भायर येवंक सोडिना. सो त्या खातीर ताका अविश्वासी मनशांक केदाळाय ताच्या जिविताचे समस्येत दिसचे आनी समस्या दिसले वरवीं तो समस्येत उलयता आनी त्या समस्ये भितर आसता ताचे भायर येवंक ताका सोडिना. ही एक व्हडली बंदड जावन आसा.
हांव केदोळा सर म्हजो बावाडतान हांव काम करूंक मुखार सराना. हांव बावाडताचें टिचींग आयकतां, हांव बावाडताचे समजोनी जोडटां आनी बायबलांत हांव सांगता 11:1 हेब्रो 11:1 बावाडता विशयी सांगता आनी हेब्रो 11 चॅप्टर बावाडताचो आनी ते पुरो ताचे म्हाका पुरो स्क्रिप्चर्स ते पुरो कोत्ता. पूण बदलावन ना. कित्याक म्हळ्यार ते खंय गेला म्हज्या मतीक खाण गेला म्हज्या काळजाक ना. त्या खातीर देव म्हणटा काळजांत हांव पळयतां, हांव मनशाक काळजांत पळयतां, मतीक न्हय. मत म्हाका संबंध जाल्लीत न्हय. म्हणजे मनशाचे काळीज समज जाताना मोती समज जाता. त्या खातीर आमी ते काळीज धरून जावच्या पयले आनी धरून आमी करच्या पयले आमी देवाचें उतर मेळ्ळी आनी देवाच्या उतरांत आयिल्ली हरयेकली बागी म्हणयेत. कोंकणींत बागी म्हणटात आनी इंग्लिशांत आशिर्वादीत म्हणटात. त्या खातीर हांगा जॉयंट जाल्ली हरयेकली देवाच्या उतरांत हर एक दीस हर एक वेळ दीस वा टायम स्पेंड करतात आनी दुसऱ्यांक देवाचे उतर दिवंक आनी आमकां हे एक माध्यम आमकां हे फोव जाल्ल्या वरवीं आमी हर एकले संजेशे आमकां एक सांगाता मेळोन देवाच्या उतरां वयर आमी शिकोवन आयकोन आनी आमचो कितें देवाच्या राजांत आमी आयल्या उपरांत आनी आमचे पयलेंचे जिवीत बदलून आमी ह्या राजांत देवाच्या राजांत येवन आमचे थंय कली पुरा बदलावन घडली म्हणून आमी समार आमी उदाहरण आमच्यात भाव भयणींची आमी ह्या माध्यमा मुखांतर आमी दिवन आसा. सो देवान आमकां हे एक वर्ते भाग आमकां फावो केल्ल्याक आमी खंडीत देवाक अर्गां दिता. आमी रोमन 6:3 काडया आमी. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुमी नेणात. प्रेज गॉड. आमी स्नान घेतला न्ही. होय. केदोळा घेतला. लहान असताना. ल्हान आसतना. तरी हांवें उडोवलो. ओके पवित्र स्नान आमकां ल्हान भुरगें आसतना दिला आमकां. तो एक कायद्या रुपार आसलें वैगी आमच्या जानवायाक जिजूचो मोग आमच्या काळजांत रिगोवन आमी स्नान घेतले बरें जाल्लें. ते कायद्या रुपार कायद्या रुपार. प्रेज गॉड. हांव खंयचेय सिस्टम रॉंग म्हणना वा कोणेय केल्ले रॉंग म्हणूंक हांव वचना. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता 1 Peter 1:23 घाल. ताचे उपरांत हांगा पटये आमी. 1:23. कारण सासणाक जियेतल्या आनी बाळतेल्या देवाच्या उतरा मारिपात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशांतावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. प्रेज गॉड. आतां आमकां हांगा कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात आमकां पुनर्जल्म लाभला. आतां आमी वडोल काले बसले. आमी बॅप्टायज काल्याकान गेले. पुरो वय 6
3:13. Six, 3, 6, 3. Praise God. क्रिस्त Praise God. जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. तवळताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुम्ही जाणात? प्रेज गॉड. आता आम्ही स्नान घेऊनचे म्हळ्यार आम्ही देवाचे संगतपण आम्ही येऊचे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळच्या खातीर आम्ही स्नान घेऊचे. पूण आमकां जेजू क्रिस्ता विशयांत आमकां कळीत ना, आमकां कितेंच गोत्तू ना. पूण आमकां आमचे वडिलां आनी आमचे आमकां देवाच्या संगतपणांत आसले मनीस आमकां जेजू विशयांत शिकोवन दितात. पूण आमचे सिस्टम कितें जालां म्हळ्यार आमी अशें केल्यार अशें, तशें केल्यार तशें, ह्या टायपार आमचे मायंड आमचे चलोवन आसा. आतां एग्जाम्पल आमी वडल सांगले प्रमाणे आमी मिसाक गेल्यार आमचो कायदो म्हणून जालो, बट आमी थंय देवाचें उतर वळटा म्हणून आमी चिंतिना आनी त्या हाका आमी गन्नेय करूंक वचना. कित्याक आमचो टायम आमी एक 1 hour थंय आमी करसूंचे आनी आमी येवचे. ह्या टायपान आमचे जिवीत वचून आसा. पूण केदाळ आमी देवाच्या उतरांत आमी बदलावून आमच्या भितर तावन येता, तेदाळ आमकां कळटा देवाचे उतराचे महत्व आनी देवाचे रिलेशनशीप. त्या खातीर क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले. तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले. हे तुमी नेनात गे म्हणटा. मरणांत म्हळ्यार आमी आमचे आदले सैम म्हळ्यार आमी देवाचे उतर जाणा जावच्या पयले, देवाचे रिलेशनशीप अनुभव करच्या पयले आमी खंयच्या रितीन जियेतले ताचे तावन आमी संपूर्ण भायर येवन नवें जिवीत आपणावचेंत आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळचे. कित्याक म्हळ्यार जेजू पवित्र, देव पवित्र, जेजू पवित्र आनी पवित्रात्मा पवित्र, ह्यो तिनूय संगती पवित्र जाल्ल्यान तांच्या एकवटांत आमी येचे जाल्यार आमी खंडीत आमी पवित्र जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर आमकां पवित्र करता म्हणून. पवित्र आमकां देवाचें उतर केल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आत्मीक रितीन आमी पवित्र स्नान घेता. त्या वेळार आमचे आदले सैम ताच्या मरणांत आमी एकवटी जावन आमी नव्या रितीक, नव्या भावार्थाक आमी बदलावण करून आमचे जिवीत एक भावार्थी मनशाचे जिवीत जावन आमी रुपीत करचे जावन आसा पवित्र स्नान. सो त्या खातीर हांवें आंतू येदोळ केल्ल्या म्हज्या पातकांचो हांवें उडास करचे न्हय, वा म्हज्या जिवितांत म्हाका येवच्या कश्टां वेळार त्या पाता केल्ले वरवीं म्हाका हे कांय आयलां कोणना म्हणून हांवें चिंता आटोवचें न्हय आनी ताच्या प्रमाणे, त्या चिंतपा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें प्रत्येक नासाक व्हरचें न्हय. बदलाक हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां आसा. आतां म्हजे वयर खंयच्याय वायट संगतीक वा वायट चिंतपाक, वायट कार्यांक, वायट सत्तेक म्हजे वयर अधिकार ना. हर एक म्हाका आतां जेजू क्रिस्ता मार्फत ताच्या नितीवंतपणांत वांटेली जाल्ल्यान म्हजे थंय आतां देवाचे
देवाचो संबंध जिजूचो संबंध मुजे थंय पवित्रत्म्याद्वारे वळोन आसा म्हणलें चिंता हांवें चिंतिचें. नाजाल्यार हांव बॉर्न अगेन जाला जावं पुरो, हांव हर एक ते आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे मुजे थंय जाला जावं पुरो, पूण म्हाका म्हज्या जिवितांत ते वादळ उडटाना त्या वादळांत हांव जैत जोडटां ते मुजे थंय हांवें दिवचो वर्तो सॅक्रिफीस देवाक जावन आसा. म्हज्या बदलावण्याचे जिवितच देवाक हांवें भेटोवचो सॅक्रिफीस जावन आसा. ते देवाक मानवचे व्हडले एक हांवें दिवचे एक म्हजे तावन एक म्हजें बरेपण हांवें दिवचें जावन आसा. त्या खातीर हांव देवाच्या हजारपणांत हांवें वांटेली जावच्या खातीर हांवें पवित्र स्नान घेवचें. पवित्र स्नान घेतल्या मनशा थंय केदाळाय पाताक म्हणलें चिंताप येवंकूच ना आनी ताचे वयर हांवें उलोवंक येना. सो ते तशें आसता ते महिमे बरीच सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सवेनी केपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर तेंच म्हणटा आमकां ताच्या मरणांत वांटेली केल्लें कारणच हें जावन आसा म्हजे आदले हर एक हांवें ते विसरूंक आसा. म्हज्या मतींत हांवें हाडूंक ना. म्हज्या हर एका वेळार म्हाका येवंक पुरो म्हज्या मतींत ते म्हाका म्हजो विरोधी म्हजे थंय ती चिंतना घालूंक पुरो आनी वा म्हजे थंय ना जाल्यार दुसऱ्या तावनी हाडूंक पुरो. पूण त्या ताळा हांव खंयच्या स्थितीर हांव रावतां हे म्हजे निर्धार हो टायम म्हजो निर्धार करता. हांवें जेजू क्रिस्त थंय एकवटांत रावल्ले वरवीं म्हजे थंय पळोवचो टायम. सो त्या खातीर ताच्या मरणांत आमकां वांटेली केल्यान क्रिस्त एकलोच मरोना. म्हज्या हर एका पयलेंच्या पातकी जिणयेक ताच्या मरणांत हांवें वांटेली जाल्ल्यान म्हजे थंय आसले ते पातकी नेचर ताणें तो कंप्लीट ताणें खाण गेला. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक्यू ताचे जीसस. वयर 13 मुसर वाचा सिस्टर. ओके. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातले. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैब क्रिस्त सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणा. वयर करा सिस्टर. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासून सुटता. आमी क्रिस्त सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जिवंकूय पावतले म्हणून आमी सतमता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरना म्हणून क्रिस्त मेल्ल्यान आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. वयर करा सिस्टर. तो मेल्ल्यान ताचे ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान जिवा खातीर जियेतात देवा खातीर. देवा खातीर वय सॉरी देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुमी काल जायनासे करतल्यात पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो.
तितलेंच न्हय तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुम्ही पदकाचे साखरेक लायनाय बदलाक मरणांतल्यान जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. प्रेज गॉड. झालंय 13 सर. जालें. ओके. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक आमी जावन आमी मरो जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातले. पळय हांगा एक बरो हें आसा आमकां. तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन ताचे मरण हांवें विश्वासान हांवें स्वीकार केल्यार जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर मेलो आनी हांवी ताचे सवे मेलो म्हज्या पोरण्या म्हळ्यार पयलेंच्या सैमाक पातकी जिणयेक आनी हांव त्या दाळा ताच्या जिवंतपणांती हांव भागीदार जाता. हे आमी ताचे मरण आमी खाली संभ्रमचे न्हय ताच्या मरणांत हांवें वांटेली जायचे. म्हज्या हर एक पातकी सैमाक हांवें तांतू वांटेली केल्यार हांव खंडीत जेजू सवे नवे जिवंतपणांत हांव वांटेली जाता म्हणून हांगा सांगता. त्या खातीर हांगा म्हणटा पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. पळय हांगा आमच्या पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम आमी ह्या पातकाचे एक मनीस केदाळा गुलाम जाता ताकाच आमी साखरेक लायल्यार आ? आमकांच आमी पदकाक समर्पण नाही दिल्यार नाही नाही गुलाम केदाळा जाता आमी. गुलाम म्हळ्यार स्लेव म्हणटा इंग्लिशान. गुलाम म्हळ्यार आमी तेंत नेचर कंटिन्यू करचे. आमी कंटिन्यू करचे परतून तेंत करचे. त्या खातीर देवाचे उतर एकाडे सांगता पेटो काल्या ओंकुल्लेंस म्हणण्याच्या पुस्तकान सुने ओंकुल्लेंस कथा म्हणले एक उतार आसा. म्हाका खंय म्हणून उडासना पळया हे पुरा आमचे थंय जावचे. आतां हांव जेजू क्रिस्त थंय मेला म्हणून आनी जेजू क्रिस्त थंय जिवंत जाला म्हणून हांव समजले जाल्यार मात्र हांव सोम्या खातीर जियोंक जाता. आतां सोमी बापा खातीर जियेता वैगी ताची जिवीत. आतां आमी सोम्या खातीर आमी जियेल्यार आमी बापा खातीर जियेले बरीच जाता. कित्याक बापान जेजून सांगला कोण म्हाका पळयल्लो तो बापाकी पळयता. त्या खातीर म्हाका देवाच्या उतराची उगडापण हे उगडापण देवाच्या उतराचे अशंत येना. आमी केदाळा देवाच्या उतरांत आमी वेळ करसिता आनी हे रिलेशन देवा मदलें आनी आमच्या मदलें रिलेशन म्हळ्यार एक्चुअली आमी वाचतना आमकां देवाचे वाचतना वा आमी टिचींग आयकतना देवाचे उतार आयकतना आमकां ताच्या भितरलो गूंड अर्थ येवन सोदतो आमचे थंय आसचे रिलेशन दाखयतात. आमच्या आनी जेजू मध्ये आसले रिलेशन आमकां तो पवित्रत्व दाखयतात. आमी ह्या लेवलाक आमी येवचे प्रयत्न आमी करीचे. त्या खातीर आमी एक कायदे पाळचे वा आमी
वाचचे वा आम्ही वाचले कुडले अशें जालें तशें जालें तें चिंचे तशें न्हय ताचे भितर आमकां देवा थंय संबंध जोडूंक आमकां कितें आपणे आसा अंतू ते हांव म्हाका केदळा उगडापण येता हाचे वयर म्हजो आनी जेजूचो संबंध तो पवित्रत्म्या मुखांतर तो आमकां अनुभव करूंक मेळटा त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता म्हणटा तो ताणें पातकाच्या बंदपास म्हळ्यार आदल्या सैमाच्या बंदपासांतले ताणें तो मेल्यार मात्र सोडूंक जाता आता मरण आसतना ताणें सोडूंक जायना त्या खातीर आमी पयलें उडास करीचे आमी जेजू सांगाता मेल्या जाल्यार आमच्या आदल्याक आमी पाठ करूंकूच आसा आनी आदलेंय धरता आनी आतांचेय म्हाका जाय म्हळ्यार हे दोनी संगती एका वाटेन चलना आमची वाटच दुसरी जाल्ल्यान आमकां ते देवाच्या पवित्रपणांत म्हळ्यार आता देव पवित्र जेजू पवित्र पवित्रात्मा पवित्र तांच्या एकवटांत आमकां मेळाचे जाल्यार आमी हे पवित्रपण आमी अनुभव करूंक आसा त्या खातीर आमी बांदपासांतले आमी सुटना जाल्यार आमी आमी स्टील म्हळ्यार आमी गुलामपणांत आसाव म्हणून अर्थ आमचे थंय ते मिस्टेक्स सेम मिस्टेक्स रिपीट जातात जाल्यार पळया सेम मिस्टेक्स आमचे थंय रिपीट जातात जाल्यार खंडीत आमी बंदडेंत आसाव म्हणून अर्थ आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जिवंक पावतेल्या म्हणून आमी सत्मंत पळय हांगा करेक्ट आयल्या आता आमी क्रिस्त संगता मेल्याव जाल्यार आमी मरण आसतना आमी जिवंक जायना देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता स्पश्ट रितीन पूण आमी आमकां ती संवय काले जाल्या म्हळ्यार आमी वाचचे पूण वाचचे एक आता थोडे म्हणटात दिसाक आमी एक चॅप्टर वाचलो 2 चॅप्टर वाचले पूण 2 चॅप्टर 1 चॅप्टर वाचून ताचे प्रमाणे म्हजे चिंता बदलिल्ली वैगी हांव एक वाक्य वाचून ताचे प्रमाणे म्हजे जिवीत बदलूंक हांव आयतो जालो हे आमकां रिजल्ट हाडटा म्हजी चिंता बदली नासतना म्हज्या जिवितांत रिजल्ट येचे म्हळ्यार कैंतावनी येवंक साधना कित्याक आमची हर एक देवान ताच्या आत्मीक वाठारांत हर एक आमकां ताच्या पुता मारिफात कर्ण दवरला आनी ते आमकां कशें जोडचें म्हणून आमकां ताणें सांगलां हाचे वरवीं मात्र आमी जोडयेत बदलाक म्हाका तूं दी म्हाका तूं फावो कर म्हाका तें कर म्हाका हें कर म्हळ्यार तें खंयचेंय जायना हांवें त्या सिस्टमा भितर हांवें वचोंक आसा आनी त्या सिस्टमाचो आतां पळयलां गे तुमी हांगा रायट सायडीन स्टेरिंग आसा गाडयेंत आमी ड्रायव्ह करता आमी हांगा इंडियान आतां चिंता आमी दुबय गेल्या वा गल्फाक गेल्या थंय आमी पळयतना स्टेरिंग दुसऱ्या सायडीन आसा आतां हांव ना 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 हांव रायट सायडीन बसून ड्रायव्ह करता म्हळ्यार जाता त्या खातीर आमी जेजून कितें सांगलां त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बदलावणे काडचेंच जावन आसा भावार्थी संवसारांत जियोचें जावं पुरो थोडे आतां आमच्या वांजेलिस्टांचे थोड्यांनी अशें बरयल्लें आसा जेजू आतां मातेव मार्क लूक जुआंव ह्या हातूंत जेजू आनी तांचे मदें कितें संबंध आसलो त्या प्रमाणे तांणी बरयलां आतां आमी पावलाची पत्रां पळोवंक गेल्यार ते कंप्लीट भावार्थाच्या हातूंत आसा खंयचेय तुमकां अशें मेळना की जेजून ताका
पवित्रात्म्याद्वारे किती उघडापणा दिले आणि त्या उघडापणावर किती पुराताने दाखयला त्यांचं ताने बरेल आणि आचेत वरवी आमका एकच एक वाट मात्र आम्ही बचाव जाऊ आमका बवाडत मात्र दुसरं वाटत आमका ना म्हणून सांगित आमका मेन आम्ही सत्मानचे जाऊन असं आम्ही सत्मानल्याशिवाय मुझे तई कितेंस बदलावून येऊक साधना ख्रिस्त मेल्ल्यांतलो जीवन झाला तो परत्यान मराना म्हणून आम्ही जनाव मरणाक ताचे वैर या पुढा कसलीच पदवी ना आता ख्रिस्त मेल्ल्यांतलो जीवन झाला तसेच आम्ही जिवंत झाल्या तरी आमच्यातही मुझे पहिल्यांचे सैब आता काम करता जाल्यार हांव जिवंत जालांगी हांव मरणांत एकवटलांगी हे आम्ही हर एकल्यानी आम्ही चिंतून पळोवची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां आतांय दोळ्यांक दिसता त्याचे वयर आम्ही उलयता आणि कितें आम्ही अनुभव करता तेंच आम्ही उलयता जाल्यार आमकां कितें जाय जे देवान आमकां कितें करून दवरला ताचे वयर म्हजे ध्यान ना मन ना वा ताचे वयर म्हाका ताचे विशयन म्हाका गुत्तूय ना हाचे खातीर मुझे थंय ती बदलावण भवार्थांत आम्ही सोलोवंक जेजूच्या सांगातपणान चलाजी जाल्यार एकच एक वाट ती जावन आसा भवार्थ म्हजे आदले सैम आम्ही हर एक कितें आसा ते आम्ही सोडूंकूच आसा आमी जावं देवाच्या देवा विरोध आम्ही मस्त कितें म्हजे जिवितांत आम्ही केलां जेजूच्या मरणांत वांटेली जा आणि जीवनपणांत वांटेली जावन तुझे मन बदली आणि त्या दाळा तू खंडित देवाचे जेजू क्रिस्ता मार्फत नवे जिवीत दिल्ले ते आम्ही अनुभव करू शकता ते एकच एक आमकां आसा देवाच्या उतरांद्वारे म्हणून आमकां सांगता कित्याक 1 Peter 1:23 आमकां तेंच सांगता अविनाशी पिया वरवीं आम्ही नवे जिवीत जोडला त्या लागून तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आता पातकाक आमचे वयर कसलोच अधिकार ना म्हणटा आणि तो एकच पोटी मेलो आणि आता आपली जिणी तो देवा पासत जियेता पळय आम्ही तशेंच आमचे हे बदलावणेक आमकां हांगा सांगता तो मेल्ल्यान ताचेर पत्काक कसलोच अधिकार ना आता आमचे वयर पत्काक अधिकार ना इमिडिएट आमकां कळ ताळणी आयल्यार आमी इमिडिएट सांगायचे हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा हांव क्रिस्त समय जियेता हांव क्रिस्त जिवन जाला तशेंच आमी जिवन जाला आता म्हजे वयर पत्काक कसलोच अधिकार ना हे म्हजे उतार जायचे हांव केदाळा ह्या विशयांत हांव चिंता आणि ह्या विशयांत हांव समजून जोडून हांव उलयतां कन्फेस करता खंडीत हांव जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेता आमी बेश्टे आमी कितेंय आमी जेजूच्या एकवटान आमी रावंक आमी पवित्र स्नान केले म्हणून थंय देवाच्या उतारान एक सांगता सुन्नत करनी काही फायदो ना म्हणून सुन्नत आसोनी काही फायदो ना म्हणून त्या खातीर आमी कितें खाल्याक म्हणून आमी कळीत नसताना आमी ओट्टूक आमी सवयेचे मनीस जावन सल्ल्यार आमी खंडीत देवाच्या राजाचो अनुभव करूंक शकना कित्याक देवाचे राज म्हळ्यार आमी मेल्या उपरांत अनुभव करचे न्हय देवाचे राज जिजून
केदाळा पवित्र स्नान काण घेऊन ताणे फर्स्ट वर्ड सांगले पातकीजीनी बदला आणि देवाचे राज लागीं पावला म्हणा. इंग्लिश बायबलान ते तुमच्या हातांत आसा म्हणा. कित्याक जेजू तू संवसाराक आमचे मध्ये आयलो आणि देवाचे राज हाडून आयिल्लो आमचे ते राज आमकां जायचे. त्या खातीर कोण देवाचे राज ह्या संवसारांत अनुभव करता तो मरणाक बी येना. ना जाल्यार म्हाका आनीक ते जायचे हे जायचे आणि म्हणून ताचे जिवीत तांदून तूं आखेर करता आणि तो सदांय मरोनच आसता. आमी आमचे जिवीत आमचे रुपांतराचे जिवीत आमी बदली कर्ण काणगेचे. आमचे जिवीत आमकां कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां ते रुपांतराच्या विशयान ती शिकयलां. पोर सिस्टर हेलनान ते क्लास काण गेल्ली रुपांतरा विशयान. तातूंत आमकां कशें रुपांतर मनीस जावचे आनी रुपांतराच्या उपरांत आमचे जिवीत आसा म्हणून आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. सो त्या खातीर आमी नेक्स्ट स्टेपाक आमी रेडी आसा जे आमचे जिवितांत. आमचे थंय ते रेडी ना म्हळ्यार आमी आमचे थंय कितें उणेपण आसा म्हणलें आमकां उखलून दाखयता. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आणि तो एकच फावटी मेलो आणि आता आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आणि क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. त्या खातीर आमी कोणा खातीर जियेता? कोणी उलयनात. हॅलो, प्रेज गॉड. आर यू देयर? सगळे आसात? क्रिस्ता खातीर जियेतात. आमी क्रिस्ता खातीर जियेचे जाल्यार आमी इल्ले करूंक आसा इल्ले प्रॅक्टीस. आमी ते केदाळ करता. आमी खंडीत क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणलें समाधान आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वेळ जालो म्हणजे तो न्हय. कोणाक काही सांगूंक आसा? काय ऍड करूंक आसा? प्रेज गॉड. कोणाक टेस्टमनीज आसात? ना जाल्यार आमी आखेर करया. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. ह्या वर्त्या वेळा पासत बापा तुवें आमकां ह्या सेशनांत बापा तुवें सबार सदां आमकां कळीत कर आमचे जिवीत कशें आमचे चिंता बदलीचे आणि आमचे जिवीत बदलता आणि आमी जेजूच्या एकवटांत कशें जियोवचें म्हणून आमकां तुवें आमकां सांगून दिलें बापा. होय बापा, आमी आमच्या जिवितांत आमी बदलावून तुज्या राजाचे बरी खबर आणि तुवें दिल्ले आमकां इशाऱ्या प्रमाणे आमी जियोवन तुजे संगातपण आमी ह्या संवसारांत अनुभव करून आमी रुपांतर एक जावची भुरगीं तुजी भुरगीं जेजू क्रिस्ता बरीच आमची जिणी जेजू क्रिस्ता सवे जियोंक आमी आयते आसा बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र तुज्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. काय अनाउन्समेंट आसा की ब्रदर? करा ब्रदर. वय परवा फ्रायडे आमची रितीर आसा. कन्नड रिट्रीट चलोन आसा आतां आणि 24th आतां हांव आमची 5 दीस रिट्रीट ब्रदर येतलो आणि तुमी येया हेरांक आपोवनाडा आणि कोण पुरा बंदड्यांत आसा कोणाक पुरा जेजूचो एकवट अनुभव करूंक जायचे तांकांय एकल्यांक आपोवनाडा आणि देवाची सुवार्ता वळोवन दी. सगळ्यांत हांव
Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.